गोयचो पहिलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर, जाका गोयचो भाग्यविधातो म्हणतात, ताची आज 50वी पुण्यतिथी. ताच्या उल्लेखनीय योगदानाचो भोवमान आणि उगडास करपा खातीर राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी ताची पुण्यतिथी मनयली. ह्या निमतान साबार कार्यावळी जाल्यो. पळयात. हाची 50वी पुण्यतिथी. 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आणि समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली ओंपता. आयच्या कार्यक्रमाक म्हाजे बरोबर आमचे पावर मिनिस्टर बापसुदीन ढवळीकर आसात. भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुराय फॅमिली ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात. 50वी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यात आयच्या दिसा आणि फुडले वर्षभर मिळून एक ठरावीक कार्यक्रम हे वेगवेगळे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करपाचें थारायला. तितूंतलो मेन कार्यक्रम जो आसा आज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांच्या वतीन आमी बिल्डींग न्यू इंडिया हाजेर जो लेक्चर ऑर्गनायज केला तो आमच्या जिमखाना पणजे हांगासर ऑर्गनायज केला. ताच्या व्यतिरिक्त सरकारान GFA जे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि GFTC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां. केल्लें काम हे आमी परत एकदां म्हणजे आमी प्रत्यक्ष तर भाऊसाहेबाक पळोवपाक पावूं ना, पण त्यांच्या स्मृतीच्यान तेचें काम विशेष करून गांवागांवांत आसतली प्रायमरी शाळा हे आमी तेच शाळे खातीर गोंयचे लोक हे शिकपाक शकले, गोंयचे लोक हे शिक्षणाच्या वटेन वचपाक शकले. आज हांवूय बी प्राउडली सांगता म्हजें प्राथमीक शिक्षण जर खंय जालें आसत जाल्यार तें म्हज्या गांवांतल्या प्राथमीक शाळेंत जालें. आनी म्हणून तर म्हणजे ह्या वर्साच्या निमित्तान आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो खूब फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत रिनोवेट जाल्यो, नवीन बांदून जाल्यो. बट तरी सुद्दां एखादी दुसरी शाळा जर रिनोवेट जावपाची उरल्या आसत जाल्यार ह्या पूर्ण 1 वर्साच्या भितर ती शाळा जी आसा ही परत एकदा रिपेर रिनोवेट ही केली वयतली. निश्चित ह्या वर्सा खंयसरूच एकय शाळेत. आणि ह्या पुण्यतिथी निमित्तान सबंद वर्सभर विविध कार्यक्रम सरकारान करपाचे ठरयल्या. आणि हे सगळे आजचे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पयरूच आमची सगळ्यांची मिटींग घेतली, ऑल पार्टी मिटींग, आणि ताणें हे डिसिजन घेतलें. त्या बद्दल हांव खरें मन बसून तांचो अभिनंदन करता, कारण त्याची गरज आशिल्ली. खुबशे यंग जनरेशनान भाऊसाहेब बांदोडकर हे जेन्ना मुख्यमंत्री जाली तेन्ना तांणी कितें कितें केलें हे खुबश्या यंग जनरेशनाक खबर ना. आनी त्या खातीर ह्या सबंद वर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तांची जी ल्हान ल्हान भुरगीं आज शाळेंत वता तांचे पर्यंत तांची वळख पूर्णपणे पावतली अशें म्हाका दिसता. म्हणून ते आज भाऊसाहेब आमी आज पुण्यतिथी करतात गोंयभर आनी ताका देशभर लोक मानतात. आनी आयज आमी आमचे सगळे जमल्याक तेजी आज पुण्यतिथी साजरी करपाक. आनी आयज 1950 आज येणार 1973 50 वर्सां. पण तेजी याद आमचे बद्दल सगळ्या लोकांक आसा, भुरग्यांक सगळ्यांक. म्हणून अशीच तेजी याद उरची आमची. आनी अशेंच तरेन जे पद्दती केल्ली शिक्षण मळाचेर जावं आनी कितें मेळची. विचारांनी जर आमी श्रीमंत जर जाले जाल्यार मन आनी काळजांतल्यान श्रीमंत जावपाक शकता. आनी तोच हो हावेस आनी आवेश घेवन आज मुखार वचपाची गरज आसा. शिक्षणाच्या मळाचेर आज सगळी साधन सुविधा आसा, तरी आसतना आज खंय तरी कमी पडटात, फाटीं उरतात, शिक्षणात बरेच महाग जाल्ले आसात. पूण त्याच वेळाचेर आज ह्या सगळ्याच्या संदीचो फायदो घेवन मुखार वचपाची गरज आसा. तेन्नाच आमी म्हणटले की भाऊसाहेब बांदोडकरान ज्यो काही गोष्टी आमच्या खातीर करून दवरलेल्यो आसात त्यो आमी मुखार व्हरपा खातीर ते झेंडे आनी ती घोडी आज आमी हातान घेवप तितलेंच म्हत्वाचा. तेन्नाच नवे पिढीक किंवा भावी पिढी जी आसा, भुरगे जे आसा तांकां तेंचे बद्दल कार्याची कमी जाण आसा. आणि ह्या पुण्यतिथी वर्सभर साजरी करतना त्या पिढीचेर प्रभाव पडतो आणि त्या पिढीक ते सगळे समजूचे. कारण पुढे गोंय आणि बरें जावचें, बरें विकसीत जावचें आणि 100% साक्षरता ही येवची ह्या विचारान हे सगळे फुडें वचचे. आणि त्या खातीर आज आमी मगो पक्षा माध्यमांतल्यान आमी बी वर्सभर हे कार्यक्रम सुरू करपाचें ठरयलां. आमच्या सेंट्रल कमिटीनी ठरयलां आणि त्या पद्धतीन सगळे कडेन आज कार्यक्रम जाता. असेच कार्यक्रम वर्सभर जातले. पुण्यतिथी साजरी जाता ही सरकारी पातळीचेर जावची, सर्वपक्षीय जावची असो खास प्रयत्न हांवें केलो. विशेषतः मांद्र्यान आमी पुतळ्याची उभारणी ह्या आदी खूब वेळा केल्ली. त्या पुतळ्याच्या जागी एक सुंदर असो नवो पुतळो आमच्या नव्या आमदारांनी आमकां दिल्लो आसा.
त्याचे हांगासर आतांच प्रत्यार्पण लोकार्पण विधी जाल्लो आसा. आता जास्त हांवें वेळ घेना, परंतु भाऊंची जे कितें कार्य आसा त्या कार्याची माहिती सुगंध तुमच्या पर्यंत आताच्या सगळ्या वक्त्यांनी पाहिलो आसा. भाऊंचे कार्य जे आसा त्याची आमच्या मनांतल्यान आमी नेहमीच आठवण दवरुया, त्या मार्गान वचपाचो प्रयत्न करूया. बहुजन समाज, गरीब समाज, शेतकरी समाज, मुणकार, कुळ म्हणजेच भाऊच्या कार्यक्षेत्रातले हे सगळे प्रश्न आसात. पुण्यतिथी या मांजरे गावामध्ये संपन्न होत आहे आणि खऱ्या अर्थानं भाईंनी आपल्या कल्पवृत्तीतून हा कार्यक्रम या इथे आयोजित करण्यासाठी जे परिश्रम केले त्याबद्दल मी खरोखरच त्यांना धन्यवाद करू इच्छितो आणि आपणा सर्वांना विनंती करू इच्छितो की खऱ्या अर्थानं भाऊसाहेब बांदोडकरांचा वारसा मांजरे मतदारसंघामध्ये जर कोणी अबाधित ठेवण्याचं पुण्य कार्य केलं असेल तर ते ॲडव्होकेट रमाकांत भाई कलप यांनी जोरदार टाळ्या वाजून भाऊसाहेब दोन्ही उलयता म्हणजे कोंकणी आणि ते मराठी मिक्स जातले, कारण आमची सदांचीच कोंकणी. भाऊसाहेबाचें उलोवप म्हणल्यार एक व्हडलो महापुरुशाचे भाऊसाहेबाचो शिक्षणाचो आणि भुरग्यां बद्दल जो भाग आसा ताजेरूच उलयतलो आणि बाकीचे जे पळय आसा आजच्या गोमंतकाक सुद्दां म्हाजो भाऊसाहेबाचे एक लेखात आसा तो जरूर तुमी सगळ्यांनी वाचचो. शाळा एज्युकेशन वायज जितकी भुरगीं आयज शिकतात ती कोणा खातीर शिकतात, कितें कोणी सुरवात केली, ही भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवात केली आणि आमकां आयज त्यांच्या विचाराचेर ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंचे विचार जाणा जावन दिवंक जाय. त्यांच्या विचाराचेर तांकां फुडें आमचे फ्युचर गोंयचे हे व्हरपाची गरज आसा. आम्ही लहानपणात ओपिनियन पोल आसता पासून भाऊच्या संसर्गात जाय आणि भाऊचे विचार घेऊन आजपर्यंत लोक पक्षात एक दिवस रावपाचो प्रयत्न केला. प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बाळकृष्ण बांदोडकर यांची पुण्यतिथी या इथे साजरी करण्यासाठी आपण सर्वजण उपस्थित आहोत आणि व्यासपीठावर विराजमान आजच्या या सुंदर जित भाई आरोलकर. त्याचप्रमाणे लोकनेते आदरणीय भाई जेव्हा नाशिकला वसंत व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने आले त्यावेळी मी त्यांना आवर्जून जाऊन भेटलो आणि हा सगळा कथाभाग सांगितला आणि ते म्हणाले की तुम्ही कधीतरी गोव्यामध्ये अवश्य या. आणि योगायोगाची गोष्ट अशी की माझ्या मनातल्या एका संकल्पनेच्या संदर्भामध्ये मला गोव्याला यायला मिळालेलं आहे, ते देखील आदरणीय भाऊंच्या या 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, कृष्णा नायक, संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी.